बरें आमी पळयतात की जानवाय आमच्यो पसंती कोत्तात तांतून दिसता म्हूण कोसाल करुया सुमार 5 भागांची 5 भाग चुय आमकां जानवाय उजार करूंक गरज कारण जानवायच्यो पसंती आमच्या जिवितांत शक्ती उत्पन्न करता. पयलो भाग जाचे विशीं हांव तुमचे लागीं उलोवंक जाय ते कारबार चलोवपांत जानवाय उजार करूंक. तुमी जाणत सगल्याकूच इतलोच वेळ आसा तर एका मनशाक ह्या जगांत दिसाक 24 वरां मेवतात. तर कित्याक थोडो लोक अदीक प्राप्त करता आनी थोडो लोक कांयच प्राप्त करिना? कित्याक जायत थोडो लोक शांत आसतात आनी दिसतात तांणी खुबशें काम केलें पूण तांकां प्रवास आनंद दिसता आनी हे लोक फकत निराशे आबालार आनी आपले केस तोडून भायर काडून तयार आसात आनी इतलोच दुडू खर्च करता नेरवांच्या वखदांचेर. हे सगळे पसंतीचेर आसा. उनो वेलाचो उपयोग नेरवांचे भायर हाडटा आनी शक्ती कोबार कोत्ता. आमकां एक शक्तीचे पायप आसल्या परी जे देवाक जोडलेले आसा पूण आमी मूर्खपण करतोच ते पायपान बुराक तोपलेल्या परी जाता आनी शांती भायर व्हांवून वेता. तुवें शिमेर जियोंक जाय. शिमेर म्हणजे तुका थोडोच वेळ आसा सोदून मोडे स्वास घेवंक, चिंतूंक, रावोंक, आनंद भोगूंक. तुजो न्हय तुवें शिकोंक जाय करूंक जे जानवायेचें तुका. हांव दर राती 9 वरांचेर न्हिदतां. 9:30 जाता म्हणसर हांव न्हिदतां. हांव दर सकाळीं 5:30 उठतां. हांव न्हीच 2 वा 3 वरां देवा वांगडा सारतां आनी भायर सरच्या आदीं कित्याक म्हाका बरें दिसोंक जाय. म्हाका हांव जाची प्रतिनिधी आसा तशींच वागोवंक सोदतां. देखून म्हाका वेगीं उठोवंक आनी देवा वांगडा तो वेळ सारूंक. सो हांव जाणो हांव आशेन रावतां म्हूण म्हाका वेगीं न्हिदोंक जाय. आतां तुवें पळोवंक जाय लोक म्हाका एक ड्रामा वो एक शो पळोवंक आपयतात जो 8 सुरू जाता आनी हांव म्हणटा ना तें करीन येजो. म्हजीं भुरगीं म्हाका चवयतात माय रोसाचे दिवे पेटोवंक लागले घरा वचोंक जाय. पूण तूं जाणय हांव परवा करिना कित्याक हांव 67 वर्सांची हांव उमेदीन आसा. हांव जाणो लोक 30 वर्सांचो आसा जाच्यान हांव कोत्ता तें करीन येजो. पूण म्हाका एक खेरीत आशिर्वाद मेवला म्हूण हें कोत्ता अशें न्हय खेरीत देवाचें भुरगें. ना हांव कितें कोत्ता तें चोत्रायन खावंक खाता. हांव गरज तें खूब प्रोटीन खावंक जाय. म्हणटूच खातना हांवें सारकी पसंती करूंक जाय. जर म्हाका रातची न्हीद सारकी पडोन म्हज्या जिविताक बरें दिसचें ना. म्हाका नाका जिवाक बरें दिसूंक नाका जर तूं फकत तुज्यो थोड्यो पसंती बदलूंक लागशी तर. चलात म्हजें प्रवचन तुमचे भुमिके परस बरें. बरें म्हजे लागीं आसात. तूं म्हणटाय देव तो म्हाका कित्याक कितें वायट दिसता. बरें गरज तुवें आनीक 20 सोय घेवंक. तूं सगळी सोडा पियेता ती बंद कर. उदक पिये देखून देव तुका थोडें दिता न्हय. फकत उगदास तर पेद्रू वोटान आसतना. बरें म्हाका तें करूंक नाका. बरें तर दुयेंत जा. फुडल्या सुमाराक पेकोवपी गांवांत येता. हांव गुडेक ताची जमातीक वचत मागण्यांकूय भाग घेतली. चलात आमी वयर सरोंक जाय. आमच्या मूर्खपणांक जियोंक जायना. फिलिपकारांक वांटेन पावलू इगोर्जे खातीर मागणें करी आनी आयज सकाळीं हांव तुमचे पासत मागणें कोत्तेली. न्हय तुका जाय तें पूण जें पावलून इगोर्जे पासत मागलें आनी ताणें अशें म्हटलें. तर हांव मागतां की तुमचो मोग आनीक आनी आनीक मुखार वचोंक आनी वाडोवंक जानवायचे पुऱ्या उदरगतीन आनी सगळे खोलायेन. की तुमचो मोग दाखोल जावंक ओदीक खोलायेन वोलोक घेवन आनी ओदीक आसपाची बारीकसाणींत. वो ग्रांथ म्हणटा की आमचो मोग दाखोल जाता आमी जानवायच्यो आनी बऱ्यो पसंती करून. कित्याक तुमी जेरूल शिकोंक वळखोंक जें कितें गरजेचें आनी मानवताय दिवन बरें ताका किंमत लावंक ताच्या वालोराची मांडून घेवंक व्हड आनी बरें तें आनी अंतर हाडूंक नाटा एक भेदभाव. पावलून फकत मागणें केलें ताचे बऱ्यो पसंती पासून. ताणें मागणें करूंक ना ताचे प्रश्न पयस जावंक. ताणें मागणें केलें बऱ्या पसंतीक. तूं म्हजे बरी आसाय. जर आमी बऱ्यो पसंती करूंक सुरू केल्यार जाल्यार दर एक पावटी आमी वावतां आमकां प्रश्न आसचोनान आनी मागणें करूंक जाय पूण म्हाका मागण्याचे रेगीन जियोंक नाका.
ओस्कोत वेलाचो कारबार सगळ्या तरेचे प्रश्न उत्पन्न कोत्ता. सर तूं तुकाच आयकोता सगलो वेळ तूं कितें कामान रेवडला तें तारकार कोत्ता बदल. तूं सोत तें जाणो जायक जाय म्हाका उपगोवन आयली म्हजेंच आयकोंक आनी ह्या खरीपणी उपगोला आयकोन ताच खबर. तूं कसो आसाय बाबा? बिझी. तूं खंय आसलें भयणी बिझी. जर इतलेंच आमकां आमच्या जिवितान म्हणूंक जाय तर सांताचो वस्त. उलोवया जानवां आनी दुडवां वयर. रिनाचो दोबाव. दुडवांची भिरांत एकदम वायट. म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक रिनांतली मेकली जावंक. आनी कसले अजापाचे रीन काबार करता तसल्या इगोर्जेचे प्रोग्रामान भाग घेनाकात. तुजें रीन तूं फारीक कर. गरज पडला तेन्ना उजार कर आनी वस्तू घेवंक तुका ताकोनात जाल्यार. आतां हांव जाणो हें तुमकां कांय जाणांक आगोड लागतलें कारण तुमी पयलींच गोंडोलांत आसा. आनी हांव जाणो तुमकां कशें दिसता तें एका वेळार एक तसो दिसता. जेन्ना देव आनी हांव काजार जाल्या थोडींच वर्सां ताका खरेंच क्रेडीट कार्ड नाका आसलें. हांवें ताका घेवंक लायलें. अस्तरेची शक्ती अजापाची. आनी अशेंच बेगीनच आमच्या क्रेडीट कार्डां व्हड तूट दिसोंक येवंक लागली आनी ती हाचेर दबाव घालताली. दर म्हयन्याक जाता तितलो ल्हान हिस्सो फारीक करताय. फुडल्या म्हयन्यान तुजें रीण वाडटा. तर ताणें एक कळोक निर्णय घेतलो की आमी रीण फारीक करतले म्हणून. हांव सत सांगता 2 वा 3 वर्सां चड 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 शिमेर जेवची पडली आनी सुरवातेकूच शिमेर जियेताली. आनी जेन्ना थान आमच्या क्रेडीट कार्डाचेर एक बील नासलें जें आमी फारीक करूंक नासलें म्हयनो सोमतोच. आनी हें हांव तुमकां व्हडपणान सांगना. हांव हें सांगना वायट दिसोंक सांगना कित्याक जाणो असली परिस्थिती तुमची जायत्यांची न्हय. पूण म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक की तुजें सवें हें घडोवं येता. आनी जरी तूं सत मानिना तें घडोवंक शकता म्हूण जाल्यार तूं तें केदींच करूंक पावचो ना. तुज्यान दुडू सांबाळून कॅश फारीक करूं येता. तें घडोवं येता. तुज्यान दुडू सांबाळून फुडल्या मोटराचे दुडू फारीक करूं येता. तूं कोत्ताय. तुज्यान त्या पासत दुडू सांबाळूं येता. चार्ज करूंक म्हणून चड सोंपें पूण बिल येतलेंच. आनी ह्या भागांत आसपाची गरज आसा. बील तर येतलेंच. म्हाका नाका पळोवंक लोक असले परिस्थितीन जंय ताची नोकरी सुटोस तांणी फकत भिवून दीस काडचे पडटात. एक एमर्जन्सी खाटो दवर जातून थोडो दुडू आसा. तर एक पयसो खर्च करिनाका. देवाक एक बरें ल्हान सामान्य गिन्यान आसा दुडवाच्या कारबारा विशीं. ताका 12वी पासून शिकप आसा पूण तो दुडवांचो कारबार चलोवपान चड हुशार. जातून गुडमेल ना. ताका गरज पडली ना एक कॉलेजाची कोर्स घेवूंक. ही ताची फिलॉसॉफी. थोडे सांबाळ, थोडे मोड, थोडे दी. तें आगोड न्हय. आतां हांव हांगा वयर आसा. ताणें म्हटलें तुजें पोरमोने वय खरें जेरूल तुज्या जोडी पोरमोने. थोडे सांबाळ, थोडे कोच कर, थोडे दी. तुजे तांकी पोरमोने. आमकां सगल्यांक शिमेर आसात. तुजे शिमे भितर राव. देव तुजी शीम वाडयतलो. कित्याक तुजे थंय आसा ताका तुवें मान दिला. देवान तुका एक नवें मोटर कित्याक दिवंक जाय जर तुजें आसा तें कचऱ्याचो डबो दिसता. आमेन. तूं घडयेक चिंतशी बरें हें धर्मीक न्हय. बरें वय तें आसा. हांव तुका कशें जिवंक जाय तें शिकयतां. हांव तुका शिकयल्या तुज्या जिवितांतलो भार काडूंक. ही बायबलींतलें तत्व. बायबल खबर करता फावो तें सांबाळूंक तुवें तुज्या भुरग्यांक आनी पोंतुरांक दायज जोडून दवरूंक. तें अशें की एक बरो मनीस आपल्या भुरग्यांक आनी पोंतुरांक दायज दिता. गरज ना तुवें भिवंक. तूं कितें कोत्तलें तें. तूं रिटायर जातोस आनी जर तूं आतां कितें करिना तर सगलीं मुनात आतां. जर तूं आतां कितें करिना तर मुनात आतां जाल्यार तूं केन्नाय
केन्नाय पूण जाणटो जातलो. तर गरज तुवें आतां कितें करूंक. हांव हें म्हणना कारान व्हडपण दाखोवंक, पूण तुका कळोवंक कितें जावंक शकतात. जर तुका रावोंक सोंसणीक आसा जाल्यार. पोले कोणूच रिणांतलो मेकळो जावचो ना तांकां रावोंक सोंसणीकाय ना तर रावंक. आमेन. सोंसणीकाय म्हणजे शक्ती. जर तुका सोंसणीकाय आसता तें एक शक्तीचें जिवीत. एकूच पावट आमी हे मिनिस्ट्रीन रीड काडलेलें तें आनी आमी तें खरेंच काडूंक नासलें. आमी एका $500 कॉपी मॅशिनाक फारीक केल्लें जें आमी बॅप्टिस्ट इगोर्जेंत ते घेतलेलें आमचे मिनिस्ट्रीचे सुरवातेक. आनी तें आमी $10 $50 करून फारीक केल्लें. आनी ती एकूच वस्त मिनिस्ट्रीच्या 30 वर्सांक आमी रीण काडलेल्याक. कित्याक हांव तुमकां सोत तें सांगता. हांव गोडयेक तें रीण काडलेली आसली कारण म्हाका देवांतली सोंसणीकाय ना. पूण देवान म्हणलें ना, आमकां रीण काडचें न्हय. आनी ते बिल्डिंगा पासत सांबाळूंक आपलें ल्हान अकावंट उक्तें केल्लें. आनी तो केन्नाय 3 आनी 4 आनी 5 आनी 6 वर्सां उपरांत ताच्या मनांत आसलें ते उपरांत आमकां गरजेक पडलेलें म्हूण तें ल्हान अकावंट. तो भुरगो आसतना तो सदांच आपलें दुडू मेयांनी घालतालो. आनी हे मेळी तो दुडू घालून ड्रॉवरान दवरतालो. तो सोडे सांबाळतालो, थोडे मोडटालो, थोडे दितालो. तो 16 वर्साचो आसतना ताणें आपले पयले मोटराक कॅश दिले कित्याक ताणें येवजण केली गोडयेक तो ल्हान भुरगो आसलो तेन्ना. थोडो लोक नकलो कशें सांबाळूंक जाय ते ती सगळे मोडटात. थोडो लोक कांयच दिनात. बायबल सादारपणी मालायकाय 3 म्हणटा देवाक चोरी नाका दिवन नासतना तुजो धावो वांटो आनी देंग्यो. कोण रोखडोच म्हणटा बरें हांव धावो वांटो दिवपाक सोट मानिना. तूं मूर्ख म्हणच्या तो दिवंक पडटा म्हूण निमीत सोडटाय. म्हणजे जर ताच्यान कायद्या खाल धावो वांटो जातलो आमी कुरपे खाल कितें करूंक जाय. हांवूय धावो वांटो दिवंक सोत मानिना. हांव ताचे परस मुखार वचोंक मानता. सगळो धावो वांटो हाड आनी जोडीचो पुरो धावो भाग तुज्या भांडार म्हज्या घरान गोडयेक मास आसत. म्हणजे ज्या सुवाताचेर तुका शिकयतात आनी तूं नोमान कोत्ताय थंय दी. तुजें दुडू एका भांडारान घाल एक धर्मीक जाग्यार जंय हेर लोकांक त्या जाग्यार आदार मागोत येतोच. थंय तांकां आदार मेळटलो. हांव कितें करूं जेन्ना एक वस्तरी ऑफिसाच्या फुडल्या दारार आपल्या तेका भुरग्यांक घेवन रडत उबी जाली. म्हजो घरकार म्हाका सोडून पोलोन गेलो. म्हाका भायर घातलां. म्हाज्या भुरग्यांक पयशे नात. म्हाका आदार दी. हांवें कितें म्हणचें ना माफ कर आमकां पयशे नात. बरें आलबोत न्हय. बायबल म्हणटा आमी तयार जावंक जाय दिवंक बऱ्या वावराक. दर एका बऱ्या वावराक. आनी एकूच वाट तुका करूंक जाता ती तुवें पयलींच त्या आदींच येवजण कर. आतां आयकात. सगलो धावो वांटो भांडार घालात आतां हें आयकात. आनी पोले जर हांव सर्गीच्या जनेलां उकडून करून तुजेर इतले व्हड आशिर्वाद वटयतलो की तुज्यान सांबाळूंक जावचें ना आनी तुजे पासत चोत्तेल्याक धांवडायतलो आनी सगळी राष्ट्रां तुका नोमान कोत्तली. आतां तूं जाणाय तुमी कितलीं जाणां बायबलीन सोत मानतात. सगळे हात वयर आसा. आतां हांव म्हटल्यार कितलीं जाणां धावो वांटो दितात. खरीपणी क्रिस्तांव करिनात ते कोत्तेल्या परस अदीक आसात. खरीपणी मेजल्या उपरांत ते म्हणटात ते कोणी जावं की फकत 20% क्रिस्तांव धावो वांटो दितात पूण आमी सगळीं बायबलीन मानता. तर आमी कित्याक करिना. केदी व्हडली पास. हांव तुजे पासत चोराक धांवडयतलो. हांव सर्गीची जनेलां उकोडटलो. जर तूं देवाक तो धावो वांटो दिना जाल्यार देंवचार तो चोदतलो. हॅलो. जर तूं देवाक तो धावो वांटो दिना जाल्यार देंवचार तो चोदतलो.
आनी जर तुवें तो देवाक दिल्यार जाल्यार 90% जे तुका उरल्यात जे ताणें दवरूंक सोडल्यात ते आनीकय मुखार पावतले. 100% जर तुवें ते दवरल्यात. आतां तूं सोत मानव मानिनाका, पूण ते थंय आसा. तुजे थोडे दुडू खर्च कर. थोडो लोक नकलो दुडू कशें मोडूंक जाय ते. ताका हें नश्टें चिंतप आसा. म्हज्यान ना करूंक जायना. बरें म्हज्यान ना जियों येता. म्हज्यान ना तें जियों येता. मागीर ते निड्डुकायन रागान भरतात दुसऱ्यागे आशा त्या विशीं आनी मागीर निश्ठूर आसात. चलात वच आनी तुका तर कितें घे, पूण खात्री कर तूं कितें सांबाळताय आनी कितें दिताय. सगळे खर्च करिनाका, पूण थोडो खर्च कर. सगळे अकाउंटाक सांबाळून दिनाका. थोड्याच मोजा कर आयज. जानवाय तुज्या तोंडांत वय आमच्या नाचे वयर उलोव येता सारकें न्हय. शक्ती जिवीत आनी मरणाची जिबेन आसा. चिकोन ताचो उपयोग करता ताचें फळ खावंक पेवतलीं जावं जिवीत वो मरणांत. तुज्यान तुका निराशी वो खोशी करूं येता फकत तुवें उलयल्या उतरांनी. बायबलीन इतलेंच ग्रांथ आसात. सारको जाबाब सारक्या वेल्यार मनशाक व्हड खोशी दिता. म्हाका खरेंच वेल ना ह्या बद्दल उलोवंक, कित्याक म्हाका खरेंच थोडो वेल सारूंक जाय ह्या फुडल्याचेर, पूण म्हाका बोगसूंक पडत 5 मिनीट तुजो ओगडायत जाल्यार. तुका बेगीन तुजो हॅमबर्गर मेवतलो. थोडो वेल उलोवया प्रदुवारपणाच्या मूरपणाचेर. मुन्यो 6:32. कित्याक म्हूण म्हाका भिरांत दिता लोक हे पोरी ओगी वस्तूस. प्रदुवारी मनशाक गिन्याव आसना. तो आपलेंच निसंटोन कोत्ता. तो जो करता तो आपलेंच निसंटोन कोत्ता. आतां कित्याक म्हूण कोण कोत्तलो? कोणाकूय दिसलें म्हूण. वासना एक भावना. देवाने हांव हासली आनी ते ल्हान म्हूण गोमतीचे पूण किमतीवंतूय. एक इश्ट आमची तिचो चेडो हालींच रोन्नात्या जिवितान पावलो. ताका ड्रग्साची संवय जाली आनी ते प्रोग्रामान बरें केलें आनी ताणें ताका जायतें शिकयलें आनी एक वर्शी तांणी शिकयली ती कसो ताल्ले तो धांवोंक जाय तो आनी ताचेर ताणें खूब दबाव घातलो आसतलो दाल्लेंतलो पळोवंक. जेन्ना तूं हांगाचो भायर वेतोस ताल्लें सांगाता मिरोय नाका, पोलो पाल कर. तो एक दीस पेट्रोल पंपाशी थांबलो एक ल्हान 7-11 स्टोरान आनी ती भितर गेली कितें हाडूंक. तो भायर आयलो पेट्रोल घालूंक आनी एक मोटरचे एडवांचे भरलेले थी आयले आनी ताचे बरें मिरोंक लागले. तो धांवोन भितर गेलो आनी मायेक आसली थी. तिणें म्हटलें कितें जालें तर ताणें म्हटलें हांव पळोवता. तिणें म्हटलें तूं पळयताय म्हणजे कितें? आनी ताणें म्हटलें हांव पळोवता. ताच्या तकलेन ते घातलेले आसले ताल्लेंतलो पळोवता. ताल्लेंतलो पलो पळकार आनी तो खरोच त्या चेडवाशी धांवून गेलो. घडीक आमकां कांय व्हडल्यांक धांव मारपाची गरज. जानवाय उजार कर. जर तुका घरा बायल आसा आनी ती भुरगीं आसा आनी घडीक तुजे बायलेचे 10 पावंड वजन वाडला तुजे भुरगीं जावन, गरज ना तुवें 2 दिसा 25 वर्साचे मोटव्या स्कर्टीन आनी बरें ब्लावज घातलेल्या सुंदरी सांगात एक गाडयेन निमुरूंक. कित्याक ते जानवायचे न्हय. असल्यो कितल्योच वस्तू आसात. म्हाका आगोड केन्नीच जावचें ना. चलात तुजेर इतलो भारवासो दवरिनाका. तुका कूड आसा आनी जर तुका ताल्लेचो मातसो दबाव लागता तर लोक प्रदुवारी जावंक अशेंच पावनात. आमी पातकान पडोनात. म्हाका तें आवडना. बरें हांव पातकान पडलो ना. तूं तातूंत चलोन गेला. आतां बरें आतां पळय म्हाका तुमकां परत बरे भाशेन सांगो दी. जर तूं रिणांत आसा तुका सयोग ना तुजे भायर सरो येता.
सोर कोयली टेलिव्हिजनार पळयता व कोणूय ह्या बिल्डिंगान पोदुवारी जिवीत जियेल्यार तुज्या जिविताचो शेवट जावंक ना. तुका बोगसोने मेवो येता. पूण सोच सांगो, तुमकां हें सिद्ध जालां की एक पावटी कोणीय तसले तालनेन पडत तो दुसरे पावटी आनिकूय आगोट जाता. देखून हांव तुमकां हें प्रवचन दिता तें तुमच्या बऱ्याक, कारण लोकांक चड करून बरें लागना उठोन असल्यो वस्तू उणूंक, पूण कोणेय तरी म्हणूंक जाय. आनी खूब तेंप जालो हांवें हें म्हणोंक ना, देखून हांव म्हणटा. जर तूं देव भिरांतीची वस्त तुवें काळजी घेवंक जाय तूं कशें न्हेसताय तें. तुका तालनी जावंक नाका. तुजें न्हेसप चड पातळ जावंक नाका, चड टायट, चड उंच, चड सकल. आमेन. तर तूं तुकाच आरशान पळय आनी म्हणो नाका हांव सेक्सी दिसता म्हूण हांव देवाक मानता गाय, आनी तो खोशी जायत हांव न्हेसल्या ते पोरी. कोडयेक हांवें इलें मुखार वचोंक गरज. तूं जाणय तुजी स्कर्ट घालतोच अशें पोलें नाका. उडो घाल जाता तर पळय. हांव नकळो आनी कितें करूंक. अशें दिसता लोक चिंतिना म्हूण. कोडयेक तें अशें आसतना तें बरें दिसत. वो तूं जाणय जर तुवें घातलां असलें म्हणजे हांवें काळजी घेवंक जाय. हांवें संवय केल्या हांव उडो घालतना अशें करूंक. वय हांवें त्या विशीं केन्नाच चिंतूंक ना. कुडीक तुजे मायन तुका सांगूंक नासतलें, देखून ह्या वेळार हांव तुका सांगता आनी हांव म्हणटा. तालनींतले पोलापोल काड. वायटाच्या दर एका दिसांतले भायर सोर. बायबल म्हणटा. तुमचेर उडोवंक म्हजे लागीं आनी कितें आसा? कितें पूण निमानी वस्त म्हाका उलोवंक जाय ती इश्ट. 5 वस्त अश्यो आसात: वेल, दुडू, उतरां आनी लिंग. चोत्राय राव तूं कितें पळयताय तें. इश्ट आनी सांगाती. म्हाका दिसता जो लोक आमी सांगात दितात, जो लोक आमी आमचे इश्ट म्हणटात, ह्या लोकां सांगात आमी वागतात ती कितली म्हत्वाची आमच्यान केदींच चिंतूंक जायना तितलें. लोकोन लोकनांक पोसता. कोणाचो सांगात जो तुका आपल्या जिवीत वागपा वरवीं तुका उत्तेजन दिता आनी तुका उमेद दिता वयर सरोंक चड बरो व्यक्ती जावंक. तूं जाणा एक चेडूं जें म्हाका काम कोत्ता ताच्या वांगडा हांव खूब वेल सारता. ताणें म्हाका म्हटलें, फकत तुज्या भोंवतणी आसत बरी मनीस जाल्या हांव. आतां ती एक व्हड शाबासकी आनी म्हाका दिसता तसली शाबासकी आमकां सगल्यांक मेळोंक जाय. सगल्यांक फकत तुजी भोंवतणी आसन हांव बरी मनीस जाल्या. म्हाका आनीकय बरें केलां. हांव लोकां सवें वागता त्या भागांत म्हाका आदार मेवला. जर तूं कोणा सांगाता आसा जो कातार आसा तुका दिसतलें सारकें म्हूण कातार जावप. पूण जर तूं बऱ्या देखीच्या मनशा लागीं आसा बेगीच तुंय देखीचें बरें जातलें. तुमच्या कांय जाणांच्या तुमच्या जिवीत जायतेंच मुदार करूं येता बरे इश्ट विचून काडून. आनी ओदीक बरें जातलें तूं एकलेंच घरा रावन एक सुरें आसल्यार आनी न्हय वायट मनशाच्या वांगडा. आमेन. सगळीं व्हडल्यान बोब मारात. जानवाय. जानवायची पसंती करून तुज्या जिवितांत शांती येता. जानवाय आमच्या सोयरीगोटीन येस मेलवता, कामांत किंमत दिता आनी दुडवांची तांक बरी दवरता. ते आमच्या जिविताच्या दर भागान परिणाम हाडटा. देखून कारण ना आमी कित्याक जानवाय प्राप्त करूंक फावना, कित्याक बायबल म्हणटा तशें ती एक संवसारांतली चड किंमतीवंत वस्त म्हूण. देवाचो आशिर्वाद आसूं.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.